गोयच्या राजकारणात नॅशनल गेमीत गोयच्या खेळगड्यांची गेम केल्या। आम आदमी पार्टीन भाजपा सरकाराचेर सणसणीत पंच मारला। ते खातीर ताणे कळंगूटचे एक चलयेची देख दिल्या। निकतीच गोंयांत जाल्ली नॅशनल गेम म्हळ्यार एक सर्कस आसली। आम आदमी पार्टीन सरकाराचेर पंच मारला। आपण सरकारी आयोजनाच्या घाळपणाचेर बरेच पंच मारल्या। नॅशनल गेमीच्या गोयच्या आयोजनाक घेवन आम आदमी पार्टीन भाजपा सरकाराची अक्षरशः धुलाय केल्या। अभिमान जावपा सारक्यो गजाली करचे बदला लजेक घालपाची गजाली करून सोडल्यात। ना कसले नियोजन ना खंयचो मंत्री खेळाच्या बाबतीत गंभीर। केटरिंग स्कॅम धरून आयोजनातल्या घाळपणा मेरेन सगळ्या गजालींचो आम आदमी पार्टीन पंचनामो केलो। आयकात आपाच्या वाल्मिकी नायकाक। म्हण आसा इंग्लिशीन इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस, आणि तशेंच जाली। ही जर नॅशनल गेम्साची तुम्ही ऑर्गनायझेशन पळयलें, इट वॉज लायक अ सर्कस। तंबून आनी कितें मेळटा तुमकां? म्हापशा जावं पणजे जावं जेन्ना सर्कस येता तशीच दिसताली, फक्त तंबू लायिल्ले सगळ्याक। आनी जो आमी स्कॅम गेम्सा पयलीं जो उगडो केल्लो, which was the tender, illegal tender we would say, unethical tender that was given to one party which was less experienced for a higher amount, ताजो इफेक्ट कितें जालो तुमी सगळ्यांनी पळयलो। Catering was substandard, accommodation was substandard, transportation was substandard. Catering तुम्ही पळयलें, एक दीस पावस पडलो तेन्ना तांचे किचनांची कितें हालत जाली ती तुम्ही पळयली। आनी हें जे केटरिंग आशिल्लें, खूबशे स्पोर्ट्समॅनांनी खालें सुद्दां ना, बिकॉज तातूंत कांयच न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू नाशिल्लें, न्यूट्रिशनल प्लॅनिंग नाशिल्लें। स्पोर्ट्समॅनांक तुमी वडा पाव दिवन गेम्स खेळोवपाक शकना। एकोमोडेशन सुद्दां तांचे सब स्टँडर्ड आशिल्ले। खुबशे जे टॉप एथलीट्स आशिल्ले तांणी म्हळें आमकां हांगा रावपाक जावचें ना, तांणी आपले ओन अरेंजमेंट्स केले। ट्रान्सपोर्टेशन सुद्दां तुमी पळयलें, कर्नाटकाच्यान कितल्योश्योच शंबरांनी टॅक्सी हाडल्यो, पूण दे वर नॉट एबल टू प्रोवायड प्रॉपर ट्रान्सपोर्टेशन। हांवें तर पयले 4-5 दीस म्हाका दिसता एथलीट्सांनी कशें तरी मॅनेज केले, पूण ताज्या मागीर तुमी पळयलां आसतलें देर वर अ लॉट ऑफ रेंट अ कार बायक्स अँड कार्स। कांपालार तरी हांवें खुबशे पळयले, म्हणजे लिटरली एथलीट्सान आपलेच अरेंजमेंट केल्ले रेंट अ कार आनी रेंट अ बायक घेवन, अशी स्थिती जाल्ली। सो हे 110 कोटी ह्या प्रायव्हेट कंपनीक दिवन लास्टाक एथलीट्सांक कांयच फायदो पडलो ना। कोणाक फायदो पडलो तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। म्हणून आज गोंयकाराची आनी गोवन स्पोर्ट्स पर्सनाची स्पेशली स्थिती अशी जाल्ली आसा की आमकां नॅशनल लेवलाचेर कम्पीट करपाक डिफिकल्ट जाल्लें आसा। आनी जे स्वता जावन आपले पयशे मोडून आपले सॅक्रिफायसीस करून खंयच्या तरी लेवलाचेर पावता, तांकां सुद्दां पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर एक्सक्लूड केल्ले जाता। तुम्ही सेलिंगान पळयलां आसतलें, एक गोंयचे चली बाय कोएलो फ्रॉम कलंगूट, गोल्ड मेडल मेळ्ळो ताका नॅशनल गेम्सान, पूण ताका एशियन गेम्स टिमान घालूंक ना फॉर पॉलिटिकल रिजन्स। सो भारतीय जनता पार्टीन स्पोर्ट्सान फक्त नेपोटिझम, करप्शन आनी फेवरेटिझम केल्लें आसा। नॅशनल गेमीच्या बाबतीत भाजपा सरकाराचे कितले बाबत आयोजन असले ताजेर वाल्मिकी नायकान नेमकेपणान बोट दवरले। गोयच्या खेळगड्यांक भविष्यात वापरपाक मेळटले अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर लेगीत भाजपा सरकार गोंयांत ह्या निमतान उबारपाक शकले ना। हाजे खातीरच भाजपा सरकाराक एक गोल्ड मेडल मेळपाक जाय आसले खंय। आयकात वाल्मिकी नायकाक। जेन्ना पयलेचदा गोंयांत नॅशनल गेम्स जाता म्हणून न्यूज आयिल्ली, तेन्ना परत परत हे पोस्टपोन जाले आनी खंयचोच स्पोर्ट्स मंत्री हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार नाशिल्लो। अशी परिस्थिती आली की इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनान सांगले की तुमकां जर आतां होस्ट करपाक जाय नॅशनल गेम्स, तुमी 10 कोटीचो फायन दिवचो पडटलो। इतली लज जाली आमचे नॅशनल लेवलाचेर। आनी लास्टाक घाई करून एक तंबू गेम्स कसो ह्या वेळा ऑर्गनायज केलो। नॉट अ सिंगल इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड for this national games that can now be used by Goan sports persons. Most disappointing and shameful performance by a government when it comes to sports म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टी। हांकां एक वेगळे गोल्ड मेडल मेळूंक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।